पेडण्याचो नागरिक आज असा कदंबा बस स्टँड पेडण्याचे जे आसा त्याच्या समोर आणि हे तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता ज्या प्रमाणे हो पावस चालू जावंक आणि पावस चालू जावंक असे जे खड्डे पडलेलो चर जी पडलेली आसा जवळ जवळ अर्ध्या फूटच्या पेक्षा जास्त आसा आणि हांवें पावस गेल्या जो चवथीचो टायम येयलो त्या टायमार हांवें PWD सांगलेले त्याच्या पयलींय सांगलेले आणि ऑफिसान वचूं साहेब जो येई आहा तांकां की ह्या ठिकाणी जी खास पडलेली आहा कदंबाची हेका लागून काचूय फुटलेली आहा जंपिंग जावन त्या भायर हांगासर जो खड्डो पडलेलो आहा आणि ताका लागून टायरय फुटलेलो आहा बशीचो हांव मागता हेचेर जर का जायना जाल्यार आमकां सांगा आमी हांगासर कितें ना कितें करून हांगासर डांबर तरी घालतात खंयच्यान विकत तरी कितें हाडून हांगासर घालतात तुमच्या कडेन जायना जाल्यार PWD लागीं आसून सुद्दां तेंचो लक्ष जायना हांगासर दुसरी गजाल जी भुरगीं इस्कॉलाक वयता सकाळी सकाळी आनी पावस पडल्या कारणान उदक चिखल हांगासर जाता आनी चिखल अक्षरशः तेंच्या कपड्याचेर पडटा एक तर अशे भुरगे वयताना आवय आनी तो चेडूं वयताना ते गाडी फास्ट येयल्या उपरांत ते चिखल उडला ते भुरगे धाकटे ते रडटाले कशें वचूं आपूण इस्कॉलाक हां म्हणजे विचार करा तांकां कांयच पडलें ना एकदां खुर्चीर बसले की तांकां काय पडलें आगे ना पिछे कांयच तांकां दिश्टी पडना हां ही पेडण्याची परिस्थिती आसा हीच न्हय प्रत्येक ठिकाणी रस्त्याक जे खड्डे पडलेले आहात त्यांच्या कानार घालून सुद्दां तेंच्या कडेन जायना धन्यवाद.